आमी आमच्या ऑयल कंपनी कडेन आमचें कमिशन वाडोवपा खातीर मागणी केली. याद जाता जाल्यार डिसेंबर जानेवारीन आमी जवळ जवळ संपार वचपाची तयारी केली. पूण त्या वेळार ताणें आमकां थोडीशी कितें तरी बारीक वाड वाडून दिली आनी बाकीच्यो तुमच्यो सगळ्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो तुमच्यो अमक्या दिसा भितर एक ताका हें दिल्ली 60 दीस काय 90 दिसा भितर आमी कंप्लीट करता म्हणून. आमी तांकां कितलेशे रिमायंडर धाडले आमच्या फेडरेशनान, आमचें ऑल इंडिया जें फेडरेशन आसा ऑल पेट्रोल पंपाचें, तांचे सगळे परत परत तांकां रिमायंडर धाडून सुद्दां ताजेर कांयच हें घेतलें वचना. आमी जेन्ना तांच्या निदर्शनाक हाडलें की तुमी जें दिल्लें आसा तें फक्त आमचे 2 शिफ्टीचें वर्कींग करपा खातीरूच तुमी दिल्लें आसा. तिसऱ्या शिफ्टीच्या वर्किंगा खातीर जो खर्च येता तो खर्चाचो अंतर्भाव त्या फॉर्म्युलान तुमी करूंक ना. तेन्ना ताणें सांगलें आमकां मान्य आसा, आमी तसो करता. आयतार आमी सगळो पंप चालू दवरता, ताज्या कमिशनाचो आमकां अंतर्भाव तुमी करूंक ना. तें ताणें आमचे कडल्यान मान्य केलें, पूण तें अजून करनात. म्हणटकूच आमकां शेवटी कितें करचें पडटलें की आमचो कॉस्ट कमी करचो पडटलो. पंप चलोवपाक जो खर्च येता तो कमी करतलो जर जाय जाल्यार एक म्हणजे तिसरी शिफ्ट करप ना आनी आयतारा बंद दवरप. इतलो ग्राहकांक त्रास जातलो ना न्ही, पूण तसो जावचो न्हय हाज्या खातीर सद्या तरी आमच्यो वाटाघाटी चालू आसा. हांव अशें धरतां की ह्यो वाटाघाटी सक्सेसफुली जातल्यो आनी आमची जी ल्हानशी मागणी आसा ती आमची मागणी जी आसा ती अवास्तव कांय ना. तातूंतल्यान आमकां वाड मेळून 1 रुपया मेळटली किंवा 50 पैसे मेळटली.